प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 2रो विसवोर वोळ 16 ते 20 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 16 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळोक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन जें कितें ताचे विशीं सांगलेलें तें तांणी परगट केलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलेली खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. मारिया ह्यो सगल्यो गोडण्यो आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलेलें तशें सगलें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाक महिमा दीत आनी ताची वाखाणणी करीत गवळी परत आयले. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन गवळी बेथलेम शहरान गोट्यान वेतात आनी थिंचोर ते बाळका जेजूक मेळटात. आनी कित्याक जालें काय, कित्याक घडलें काय? कित्याक बाबणीनो, हेचे पयलीं आमी बरे भशेन आयकलां जाल्यार वा बरे भशेन आमी वाचलां जाल्यार आमकां कळोन येता की आंज बोडवे ह्या गवळ्या कडेन येयल्ले आनी गवळी राती आपले शेळ्यांक घेवन ते आपले तांचे कुयदाद करताले आनी रातीक आंज बोडवे येतात आनी ह्या गवळ्यांक सांगतात की बेथलेम शहरान एका गोट्यान एक धाकटो बाळूक जल्मला आनी तुमी वचून थंयसर पळयात. तो जावन आसा आख्ख्या संवसाराचो सुरवंडार. आनी बाबडो जेन्ना ही गवळी आयकतात ते म्हणटात, बरें, हें आमकां सांगलां जाल्यार आमी खरें वचून पळोवया की होरें घडलां वा ना तें. आनी बाबडो आयच्या 17 वळीन आमी आयकता की बाळाक पळोवन ते कितें तांचे विशीं ताका सांगलेलें तें तांणी परगट केलें. म्हणटच बाबडीनो, हे जे गवळी आसले, जे दुतांनी तांकां सांगलेलें की जेजू जल्मला म्हणून, ते येयल्ले गोट्यान आपल्या दोळ्यांनी पळयलें. आनी तितलेंच न्हय, जेन्ना तांणी पळयलें तांकां खुशालकाय भोगली की आंज बोडवे तांचे कडेन येयल्ले म्हणून तांकां सांगलेलें म्हणून की खरेपणी हो बाळूक जल्मला हो सुरवंडार जल्मला. आनी बाबडीनो, जेन्ना ते थंयसर वेतात, जेजूक पळयतात आनी ताचे उपरांत वेतात, ते आतां ओगी रावनात. देवाचें उतर म्हणटात तें तांणी परगट केलें, म्हणजे सगल्यांक सांगलें की हो बाळूक जल्मला आनी खरेपणी हो जावन आसा आख्ख्या संवसारांत सुरवंडार. पूण बाबडीनो, आमी नकळो कितल्या लोकांनी हें उतर सत मानलें, कितल्या लोकांनी खरेपणी जी खबर ह्या गवळ्यांनी सांगलेली ती सत मानली. आनी आयज बाबडीनो, आमी सदां काल इगोर्जेक वेता, देवाचें उतर आयकता, शिवर्तमान आयकता. आतां आमकां संवय जाल्या की आमी देवाचें उतर आयकता, पयलें वाचप, दुसरें वाचप, शिवर्तमान, आनी आतां संवय जाल्या उतर आयकपाक, एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडपाक. पूण आयज बाबडीनो, ह्या वर्साच्या पयल्या दिसा आमी एक निचो करुया. ज्या भाशेन ते गवळी येयले आनी बरी खबर जी तांकां मेळ्ळी तें दोळ्यांनी पळयल्लें आनी तेज्या उपरांत ते वचोन तें उतर परगट केलें, तेच भाशेन बाबडीनो, आमी जें उतर आयकता आमी ताजे उतराचेर नियाळ करून तें खरें उतर आमच्या काळजान मास जावन आमी एक खरें जैतिवंत जिवीत जिवंक, देवाची महिमा पळोवंक आमी आयज सुरवात करुया. आनी तेज्या उपरांत आमच्यान ह्या गवळ्या भाशेन वचोन हें बरी खबर परगट करूंक जाता. ना तर बाबडीनो, आमी फकत धर्मान बुडटले, आमी वेतले इगोर्जेक वेतले आनी आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक पावची ना. तर आयज खरीत भाशेन आमी चुकल्या जाल्यार, आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार आमी आयज देवाचें उतर घेवया, ताच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाळुया. देवाची महिमा आमच्या जिवितान पडोवन हें उतर दुसऱ्यांक परगट करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.